नमस्कार पोय प्रुडंट खबरो प्रादेशिक आराखड्याचेर सुचोवण्यो हरकतींक मुजत सरकारान 18 दिसांनी वाडयली. 18 जानेर मेरेन प्राज. आता मेरेन 2,500 वयर हरकती आनी सुचोवण्यो. मंगळारा एकाच दिसात 300. दर्यादेगाचेर टुरिस्टांक ना वाली. लायफगार्ड बेमुजत संपर्क. काडिल्ले 17 जाणांक परत घेवचे. पगार दोबरात करचो. लायफगार्डांची मागणी. दृष्टी म्हणटा संप बेकायदेशीर. सरकारान लायलो एस्मा. अदानी जिंदाल एमपीटी म्हणटा वास्को लोकवस्तीचे सुवातींनी प्रदूषण तपासात. बर्था लागसार न्ही. कोळशाच्या प्रदूषणाचेर प्रदूषण नियंत्रण मंडळ दवरतलो स्वता नजर. आणि पेडणे पुलिसांनी दुबावीत बाबाचे हरमल फोडले. ड्रग्स रॅकेट. बाबाकडच्यान टॅबलेटी जप्त. बाबा म्हणटात टॅबलेटी आयुर्वेदिक. एकलो टुरिस्ट ना जाल्ल्यान रॅकेट उक्ताडार. खबरो विस्तारान. प्रादेशीक आराखड्याचेर लोकांक सुचोवणी आनी हरकतींक सरकारान मुजत 18 दिसांनी वाडोवन दिल्या. हरकती आनी सुचोवण्याक 31 डिसेंबर मेरेन प्राज आशिल्लो. आता 18 जानेवारी मेरेन वाडयला. आता मेरेन शार नियोजन खात्या कडेन 2,500 वयर हरकती आनी सुचोवण्यो आयल्यात. मंगळारा एकाच दिसात 300 आयल्यो. सरकारान मुजत वाडोवची म्हूण कांय आमदार आनी एक्टिविस्ट मागताले. The last date now fixed is around 18 January 2016. So the people can now submit their comments and rectifications up to 18th of January 2016. And I think that should be the last date. There will be. This applies to both panchayats, municipalities and the citizens. Though 30th December was the last date, now by extending this I feel that people would be much more liberal wherein they could submit their comments easily without rushing at the last days. Scrutiny will start once the comment receiving ends, because we need to gauge the kind of inputs which we have received. And then all other process of appointing SLC and the committees and the required criteria which are there will have to be put into place, and the government will finally take a call on exactly how to go about on the total inputs and the kind of inputs which we will be receiving. दर्यादेगाचेर टुरिस्टांक वाली ना जाला. दृष्टीच्या लायफगार्ड बेमुजत संपार गेले. कामावेल्यान काडिल्ले 17 लायफगार्डांक परत घेवचे. पगार दोबरात करचो म्हूण मागणी. बाकीच्योय कांय गजाली संघटना मागता. 40 दर्यादेगांचेर मेळून सुमार 650 लायफगार्ड गोंयांत आसात. दृष्टी म्हणटा संप बेकायदेशीर. लायफगार्डांनी टुरिस्टांक वाऱ्यार सोडले. सरकारान लायफगार्डांचे संपाआड एस्मा लायला. They demand secure service conditions. आम्ही मागतात कमीत कमी एका लायफगार्डाक 21,000 रुपया पगाराचो म्हयन्याक. त्याच बरोबर हे कुशल कामगार, स्किल्ड कामगार, तांकां जीवनाचे सगळे रक्षण आसचे. तांकां एक ठरावीक रिटायरमेंट एज आसची आनी ताच्या उपरांत तांकां ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट मेळचें. सरकारान हेची जबाबदारी घेवची आनी सरकारान हे लायफ गार्डिंग सर्वीस डिपार्टमेंटलायज करची आनी ह्या कामगारांक आपल्या वळेरीचेर घेवचें. जे तेंचे आयज पोटाचो प्रश्न तो सोडोवपाक प्रयत्न करपाक जाय. फाल्यां जर तर 4-5 ट्युरिस्ट मेळले जाल्यार बदनाम जातलें नांव गव्हर्मेंटाचें. गव्हर्मेंट ऑफ गोवा ट्युरिजम डिपार्टमेंट अँड नॉट दृष्टी. गोवा गव्हर्मेंटाचे जे ट्युरिजम डिपार्टमेंट आहा दॅट इज द मेन बॉडी टू मिडिएट टू सॉल्व दीस इश्यू. इतले मजगती संप बेकायदेशीर म्हूण दृश्टीन कांय दिसाळ्यांनी जायराती दिल्यात. दृष्टी म्हणटा लायफगार्डांचो संप अयोग्य बेकायदेशीर. संपाक लागून टुरिस्टांक राखपी कोण ना. लायफगार्डांनी संपाचें कारण दिलां तें चुकीचें. प्रुडंटा खातीर तुकाराम मराठे. घेऊ एक विराम.